फिशरीज मिनिस्टरान आमकां आयज आपयलेले कितें लागून एक सेंट्रल स्कीम केलेली आहा गोंयान. आतां ती एक आरांबोल आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन घेवपाक केल्या. सगळ्यांनी एक पार्ट आमचो हॉटेलाची जेटी सारकी करपाक आनीक अबावट 2 crores आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी केलेले आहा. न्हू आतां कितें जालें ती आमची जेटी आहा थिंगासर. ही जेटी आमची रिपेर करपाक तशेंच कितें आसता आमचे फिशरमॅनाचे प्रॉब्लम आहा तेणी ऑलरेडी एक प्रॉब्लम पयले घाल्लेले. तेंचे डिमांड आसली कितल्या वर्सांचे डिमांड आसली आनी थिंगासर हाय मास्टी घालपाक केला. आनी तशेंच थिंगासर ते नुस्तें सुकयता न्हू आरेमा करता पळय ते नुस्तें सुकोवपाक तेणी एक ते सोलराचे कितें हाडटा सांगलां नुस्तें सुकोवपाक कळ्ळें न्हू. आनीक सेफ्टी पळोवपाक फिशरमॅनांक काय कोण थिंगा बुडो ना जावपाक जावं कितें तेंची सेफ्टी पळोवपाक थिंगासर ते प्रोविजन केल्लें आहा. टोटल 2 crores 1 crore 40 lakhs ते मोटेले इन्फ्रास्ट्रक्चराक 60 lakhs ते मोटेले हेका आमच्या सगळे हे आतां सुकोवपाक नुस्तें सुकोवपाक आय मास्ट ते घालपाक कळ्ळें न्हू. आनीक ही चड आनी चड गरजेची. आतां ताका इन्स्पेक्शनाक आपयलाय आमी सरपंच आहा दोगांय आमी वयतलीं इन्स्पेक्शनाक. जेन्ना ते ऑफिशियल येतले तेन्ना इन्स्पेक्शन करते लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक जाय पळय तशें करपाक. ताका सांगलां जो पळय आतां सोलर तुमी बसयतले न्हू ते लोकांक विचारून घालया म्हणून कित्याक तांकां चड खबर आहा. आमच्याकीन बरी तांकां खबर आहा खूंय कितें जालां खूंय कितें बांदपाचें कितें करपाचें ते ऑलरेडी तांकां घेवन आमी फुड्यान वचून सरपंच आनी तुमी आनी आमदार म्हणून सरपंच म्हणून एकच बराबर आसा काय विशय. ओके सरपंच तुमी कितें सेंट्रल स्कीम सगळी बराबर लावन आमी करता. सो यो से सरपंच कितें आतां सेंट्रल मिनिस्ट्री लोकांचे डिमांड्स आहले काकरा विलेजीक लागून. सो फिशरीज मिनिस्टर हॅड कॉल्ड अस अलॉंग विथ द MLA एंड द सरपंच सो दॅट वी आर मेड अवेअर दॅट दिस स्कीम इज बीन टेकन द सेंट्रल स्कीम आणि दे विल गो फॉरवर्ड विथ इट. सो दे कॉल्ड अस टू बी अवेअर ऑफ दिस. सो दे विल कॉल अस वेन MLA सेड ही विल इन्फॉर्म अस वेन दे आर स्टार्टिंग विथ द वर्क. पण एक हितून म्हणटा ती एक गजाल बरी दिसता की सदांच आमी आयकता की आमदार दुसरे कडेन सरपंच पण एक बराबर एका विशयाक लागून येयला पळय ती. कितें आसता न्हू जेन्ना लोकांचें डेवलपमेंट आसता न्हू तेन्ना डिफरन्सीस केन्ना आसूं उपकारना आनी दुसरे ऑपॉर्च्युनिटी जाल्ले केन्ना आसूं उपकारना. ओके कितें आसता अशें तर केन्नाय कितें जालें मागीर लोकांक मार बसता डेवलपमेंटाक मार बसता. सो ह्या विशयाचेर तुमी दोगांय एकच बराबर आसा. ह्याच विशयाक म्हणून न्हू दुसऱ्या विशयाक आमी लोकांचें डेवलपमेंट आहा थिंगा आमकां सो आतां तुमकां मिनिस्टरान कितें एश्युरन्स दिला फुडें बाबा कितें करतले तुमकां आपयतले वा कितें बा म्हणून. आतां कितें आहा तेजें इन्स्पेक्शन आसतलें न्हू त्या इन्स्पेक्शनाक आमी वयतलीं तें चॅक करतलीं. ते सगळें चॅक करून मागीर सगळे लोकांक जाय पळय तशें करपाचें. सो बाकीचे तुमी आनी खुबशे प्रोजेक्ट घेतलेले तुमचे कॉन्सन्ट्रेचे कितें स्टेटस आसा. आतां थिंगासरूच हांवें थ्रू MLA लेट फंड हांवें तें गेल्लेलें आहा पेपरबा गेल्लेलें आहा जे लोकांचे आनीक प्रॉब्लम आहा ते हांवें ऑलरेडी घाल्लेले आहा ते केन्नाय म्हाजे चालू आहा ते. आतां तेणी म्हाका CRZ जाची NOC मागल्या मात हांव नको CRZ NOC ती कित्याक लागता ती हांवें ताका आतां एक्सप्लेन केला त्या ऑफिसराक कित्याक CRZ तुका फिशरमॅन ST आहा न्हू तांकां तुका CRZ लागना कळ्ळें न्हू. ताका लागून ताका म्हाका हांवें सांगलां ताका आतां हांव फॉलोअप करून ते हांव पास करून घेतलो.